हांव तो सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगतां, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो. जाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हिनहोलके किडे, भिवू नाका, तुका हांव आदार दितलो, म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो करतलो. नवो दांत्रो, दोट्टे दांत आसलोलो. तूं पर्वत माडयतलोय आनी फोंडटलोय, आनी दोंगराचो पिठो करतलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय, आनी वारें तांकां लोटून व्हरतलें. वादळ तांकां जोळी मोळी शिपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सवें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, तोच तुका आनंदभरीत करतलो. गरीब आनी दळदिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यान ना. ताणेन तांचो जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलो. हांव इस्रायलाचो देव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलेल्या तोकशांचेर नदी व्हांवश्यो करतलो, आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलो. अरोणें आसा तें तोडें करतलो, आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो करतलो. अरोणें आसा तें तोडें करतलो, आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. अरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां रानांत लागलीं लागीं रोयतलो. सोरू, सरळ आनी देवदार अशें सर्वेस्पराच्या हातान हें सगलें केलें म्हूण, आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव, ताणेंच हें रचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गमून येतलें. सगलीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें बोड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. देवा, म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवीक गायतां. सदां काळ तुजें नांव वाखाणटां. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो स्वभाव. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. तुवें रोचलें तें सगलें तुका दिन वासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकीची मोहिमा गाजूं, आनी तुजी पदवी परकोट करूं स्वभाव. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटीची लोकलोकीत मोहिमा कोळीच जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिणगेचे पिणगेक तुजी राज पदवी तोखता स्वभाव. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. Sorvesporak, 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 sorvesporak. मळबा दोवा वरवीं जैतवनाक देंवय. पावसा वरी कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपजूं आमकां सोडवणदार. Sorvesporak, 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 माथेवा पोरमोनीक जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवां वशीं जेजू पोरचेक म्हणूंक लागलो. बायलांक जल्मलेल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जुवां परस व्हड दुसरो कोण
उपसूंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. तरी पूण सुर्गींच्या राज्यांत सगळ्या परस ल्हान तो ताचे वोन व्हड. स्नान जातार जो हांव आयला तेन्ना तावन ते आयज पर्यान सुर्गींचें राज नेट भोगता आनी बोळ करतात तीं तें जमून घेतात. सगळे प्रवाद्यांचो आनी समोर्तीचो निरोप जो हांव ह्या पर्यान चलयतालो. आनी तुमी हें मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आशिल्लो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ल्हान ती व्हड, नियाळाक आदार. जोआ बातीस जेजूक वाट तयार करूंक बारी वावुरलो आनी आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू ताका व्हड प्रवादी म्हणटा. ताणें सदांच जेजू थंय लोकांक पावयली आनी आपल्या व्हडपण केन्नाच करूंक ना. आमकांय बावाटाचे दिवे जावन दुसऱ्यांक जेजू थंय हाडूंक मिसांव आसा. जायते फावटी आमच्यो घडयो मस्कोऱ्यो फकाणां जायत, पूण आमचे मिसांवान थीर रावंक फावो. जेन्ना आमी काळजीदारपणान बावाट शिंपडायतले तेन्नाच आमी जेजूचे खरे पाटलादार जातले. जी कोण ल्हानविकायेन ताच्यो आज्ञा पाळटात आनी उतर वेळार मानून घेतात तीं ताचे राज्याक पुर्ती जातात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी व्हडपणा न्हय पूण ल्हानविकायेन बरोवन बावाटाचो दिवो जावंक वावुरया.